गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान दक्षिण गोंयान बोगस मतदार आशिल्ल्याचो आरोप केला आनी हालींच काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी बंगळुरान उजवाडाक हाडिल्ल्या अनियमिततायेची समांतरां उक्तायल्या। एकाच घर क्रमांकांतल्यान 80 मतदार नोंद जाल्ले मेळ्ळ्या, जातूंत नांवां वेगवेगळी, धर्म आनी जाती वेगळी दाखयतात असो दावो पाटकारान केला। पंगड पुरावे एकठांय करतात, बेगीनूच हे उक्ताडार हाडटले म्हण पाटकार उलयला। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। लीडर श्री राहुल गांधीजीचे धन्यवाद करता। आमी पयले की तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। ह्या देशाचे ते ओपोजिशन लीडर ज्यांनी इलेक्शन कमिशन कशा पद्धतीन वायलेशन करता हें म्हाका दिसता आमच्या मुखार दवरलें। आनी तातूंतल्यान म्हाका अजाप एक दिसता की प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर लोकसभा इलेक्शन 2024 जे जालें तातूंतले तांणी बँगलोर सेंट्रल ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे स्पेसिफीक केस दाखयली आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो। त्या 9 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी एक स्टडी म्हणून एक असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतली जाचें नांव आशिल्लें म्हादेवापुरा। आतां ती बँगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ लोकसभा BJP won by 32,000 votes, whereas त्याच हातूंतलो एक पार्ट असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी which is called as म्हादेवापुरा, थंय BJP 1,20,000 पेक्षा चड मतां मेळ्ळी। 1,20,000 BJPक त्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळटा आनी पार्लमेंटरी सीट BJP 32,000 जिखता। हाजे वयल्यान सिद्ध जाता आमच्या लिडरान ते सगळें एक्सपोज केलें की कशा पद्दतीन थंय बोगस वोटिंगां जाल्या। सो आय थिंक दीस वॉज अ एक्सपोजे दॅट हाव दीस BJP इज ट्रायंग टू वोट जो आसा वो चोरी करपाचो प्रयत्न करता। प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी इमिजिएटली आमी पळयलें की इलेक्शन कमिशनान रिस्पॉन्ड करपा सोडून भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्ड करता। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिशनाक डिफेंड करता। I fail to understand that press conference was not on Bharatiya Janata Party. That press conference was on Election Commission of India. So why Bharatiya Janata Party is becoming an agent of Election Commission of India? This raises severe doubts in the people of Goa.